नमस्कार. पुढे प्राइम खबरो. गोयचे मायनिंग बंद जाले तरी हांगा बार्जीचेर कामाक लावपाच्या नावान गोंया भायर उत्तर पूर्वेत नोकऱ्यांची रॅकेटां. भुरग्यांकडच्यान घेतात लाखांनी फी. गोंयांत येवन भुरगे मारतात कपलार हात. पळयात रॅकेटां. गोयचे मायनिंग बेगीन सुरू जावचे म्हणून केंद्राचो आदार मागपी गोंय विधानसभेच्या थारावाक मायनिंग वाठार आनी कामगार संघटनांचो येवकार. कायदे तज्ञ मत म्हणटात प्रकार दोळ्याक उदक लावपाचो. भ्रष्टाचार विरोधी फाटो म्हणटा बाबू कवळेकराक टूर करून येऊ दी, मागीर भ्रष्टाचाराचो तपास करया. व्हीआयपी भ्रष्टाचाराक एसीबीची खासा हॉलिडे सवलत. मसरुबिया शेख खून प्रकरणात अभिजित पाटीलाक जन्मठेप. जून 2010 मडगावच्या पोन्न्या बस स्टँडा लागसार मसरुबियाचो जाल्लो खून. आणि जुवारी एग्रो कंपनीन काढल्यात 600 परस चड कामगारांक. नव्या कामगारांची भरती सरकारान लक्ष घालचे, ना जाल्यार 7 दिसांत हायवे आडावपाची आयटकाची शिटकावणी. खबर विस्तारान. गोयचे मायनिंग बंद जाले तरी हांगासरल्या बार्जीचेर कामाक लावपाच्या नावान गोंया भायर आनी खासा करून उत्तर पूर्वेत नोकऱ्यांची रॅकेटां अजूनय चल्ल्यात. बार्जीचेर कामाचे प्रशिक्षण म्हणून कोर्साच्या नावान लाखांनी रुपयांची फी घेवन भुरग्यांक फोटोवन गोंयांत धाडटात. गोंयांत हे रॅकेटांतले एजंटूय आसात. मात गोंयच्या मायनिंग आनी बार्जीच्या धंद्याच्या परिस्थितीची कल्पना तांकां दिवंक नाशिल्ल्यान हे भुरगे गोंयांत येवन फटयले म्हणून कपलार हात मारतात. असोच एकलो हरियाणाचो भुरगो प्रुडंटाक मेळ्ळा. पळयात हे रॅकेट. वास्को स्टेशन पे फ़ोन किया था मैंने, सुबह 8 बजे पहुंच गया था मैं. फ़ोन किया मैंने कहा सर मैं पहुंच गया हूं, आप मेरे को पिकअप करने आ रहे हो क्या? फिर बोले तेरे को रिसीव करने कोई नहीं आएगा, तू वहाँ पे चला जा. फिर उन्होंने मेरे को पणजी जाने के लिए कहा. विनोद का नंबर देके पणजी आए. फिर बोले कि तुम ओल्ड गोवा चले जाओ चर्च के पास. वहाँ पे गया. फिर मैं वहाँ पे गया था पोर्ट पे. प्लेसमेंट के लिए मेरे से फ़ोन पर से कॉन्टेक्ट था. गोवा में देने को बोला था. हाँ हाँ. I took him to the Old Goa police station and I have given her to inward this. Then I got the number of all these people, especially Abhay. He is operating this in Goa from Delhi. There's a lady, United Marine Academy. She's got an office in Delhi, it seems. So these people pay there in Delhi. They go for course in Mumbai and come for job in Goa. But the jobs are not given to them. They are telling that barges are still here working, but there is, we all know, हमका सगळ्यांक खबर आहे की barge बंद आहे. There is no jobs in barges, but still they send them. This is a type of a cheating. गोयचे मायनिंग बेगीन सुरू जावचे आनी गोयच्या लोकांक केंद्रान आदार दिवचो म्हणून गोयच्या विधानसभेत घेतिल्ल्या थारावाक मायनिंगांतल्या लोकांनी येवकार दिला. येवकार दिवप्यां मदीं कामगार संघटनाय आसात. मात कायदे तज्ञांक हें पटना. अॅडव्होकेट क्लिओफान कुतीन म्हणटा असलो थाराव म्हळ्यार दोळ्याक उदक लावपाच्यो गजाली. केस सुप्रीम कोर्टात आशिल्ल्यान निमणे सगळे कोर्ट थारायतले. गोयचे कायदेशीर मायनिंग बेगीन सुरू जावचे म्हूण केंद्रान हातभार लावचो आनी गोयचे मायनिंगांतल्या लोकांक पॅकेज दिवची असो थाराव गोंय विधानसभेन बिरेस्तारा मानून घेतलो. थारावाक गोयचे मायनिंग पिपल्स फ्रंटान येवकार दिला. मायनिंग परते सुरू जावचे म्हूण आमदारांनी हे एक बरे आनी म्हत्वाचें पावल मारला अशें ह्या मंचाचो फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेका म्हणटा. It's a positive step. We don't it's a collective wisdom of the assembly, and I think the assembly has taken a decision. They have said that mining should immediately start, and I think that is the gist of the resolution. We support that. मिनेर हरीश मेलवानीन ह्या निर्णयाक येवकार दिलो. राज्यांतल्यो कायदेशीर आनी बेकायदेशीर खणी सरकारान सोदून काडच्यो म्हूण ताणें मागलें. फुडें हाका पावर कसो दिवचो ह्या रेझोल्युशनाक तो आमी विचार करूंक जाय.
आनी लोकांनी सरकाराचो सहमत करून हें करून घेवंक जाय काम. तें एक बॅलन्स जावंक जाय. एनवायरमेंटूय जाय पूण आमच्या लोकांक पोटूय आसा न्ही तेंय पळोवंक जाय आमी. आनी एक बॅलन्स हाडपाक सरकारान हें रेजोल्युशन घेतलां तें एकदम बरें. मात कायद्याच्या जाणकारांक वेगळेच दिसता. असलो थाराव म्हणल्यार लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचो प्रकार अशें ॲडव्होकेट क्लिओफात कुतिनो म्हणटा. गोंयचे खणींचो फुडार फक्त सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचेर निंबून आसा. खणीचेर निंबून आशिल्ल्यांक पॅकेजी दिवपाकूय तो विरोध करता. If a activity is stopped because of illegalities, then to my mind there is no question of central government or even the local government providing any package to an activity which is held to be illegal. In this case, mining can start only after the Supreme Court decides the matter. The MLAs show the people that they are doing something about it. The central government is not bound to accept it. The central government is not likely to accept it. गोंयचे कायदेशीर मायनिंग सुरू जावचे असो थाराव सगळ्या आमदारांनी विधानसभा अधिवेशनाचे निमाण्या दिसा एकमतान पास केलो. मायनिंग सुरू जावचे म्हूण केंद्राचो आदार मागला. खणीचेर निंबून आशिल्ल्यांक अर्थीक मजत दिवपाची मागणी विधानसभेन केंद्र सरकारा कडेन हे थारावा वरवीं केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भ्रष्टाचार विरोधी पथकाक आपल्या तपासा परस आमदाराच्या हॉलिडेची चड काळजी आसा अशें दिसता. काँग्रेसीचो आमदार बाबू कवळेकाराचेर घाल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या केसींतल्यान हें दिसून येता. एसीबीन शुक्रारा बाबूक चवकशे खातीर आपयल्लो, मात बाबूक सुटयेर वचपाचें आशिल्ल्यान फुडल्या आठवड्या मेरेन तारीख फुडें धुकल्ल्या. सरकार पक्षा कडेन लागीं आशिल्ल्या विरोधी पक्षांतल्या आमदाराक भ्रष्टाचाराच्या केसींत सुद्दां व्हीआयपी ट्रिटमेंट कसो मेळटा ताचें हें उदाहरण. पळया तो रिपोर्ट. एसीबीन मंगळारा काँग्रेसीचो केपेचो आमदार बाबू कवळेकाराचेर केस घाल्ली. बाबून आयडीसीचो चेअरमॅन आसतना पदाचो गैरफायदो घेवन केरळा सुमार 5.5 कोटीची प्रॉपर्टी घेतल्या असो आरोप आसा. ती कागाळ अजून रजिस्टर जावंक ना. ह्या केसीच्या चवकशे खातीर एसीबीन शुक्रारा बाबू कवळेकाराक आपयल्लो, मात बाबून येवंक शकना म्हूण लेखी कारणां एसीबीक धाडून दिल्यात. He has requested for time and he was summoned today, but he said that he had after the assembly he had some prior commitments, so he has requested that he would come to the ACB in the next week. So we have given him that time. So main thing it is on his assets, so definitely he will be questioned and we'll have to get the actual documents from the sub-register in Kerala. Again, it is subject to his explanation. If he is unable to give us a proper explanation, then yes, we will have to register a case. एसीबी कथित भ्रष्टाचाराच्या केसीच्या तपासाची चड काळजी आसा काय आमदाराच्या हॉलिडेची ते कळना. सुटयेर वचून यो मागीर चवकशी करया अशें एसीबी म्हणटा. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.